आज एका व्हडत्या संतोशाचो दीस, कित्याक म्हळ्यार आज आमी 6 जण कार्मेलीत भाव आमचे शाश्वत आंगवण्य करन आसा. आनी शाश्वत आंगवण म्हळ्यार आमी देवाक समर्पण दिवचो एक व्हडतो दीस जावन आसा. ते मात्र आसता कार्मेल वर्दींत आज आमी शाश्वत संदेश जावन मेतेरपण घेता. आनी ह्या दुवारी कार्मेलीत वर्दीच्या आमच्या मायेच्या मंतकाल सदांच जिवंक आमी खुशी व्हरता. देखून आज आमकां व्हडतो संतोश भोगता आनी आमी व्हडत्या अभिमानान ही आमची शाश्वत आंगवण करून मुखार सरता. मग वचनो शाश्वत आंगवणेद्वारे आमी देवाचो बरो पटलाव दवरता. देवाचो अनुभव लक्षिलान करूंक प्रयत्न करता. जेजूचे जिवीक आमचे करूंक आमी प्रयत्न करता. आनी तशेंच पवित्रात्म्याच्या सक्तेन दिसान दीस वाडोवंक हे आमकां एक बळ जावन आसा. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಹೋದರ ಸ್ಟಿನ್ ಜಾರ್ಜ್ MR. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫರ ಮಠ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಲೆಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ 11 ವರ್ಷದ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು ನನ್ನ ಸಾಲೆಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರನೂ प्रार्थನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. आयचो हो दीस म्हाका भोव व्हडत्या संतोशाचो जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार कार्मेल व्हरतांत 10 वर्सां जिवन आज म्हजी शाश्वत आंगवण हांव करते आसा. देवाक म्हजें जिवीत हांव समर्पित आसा. हे म्हाका एक विशेष घडी जावन आसा आनी ह्या दिसा हो वेळ म्हाका भोव संतोशाचो जावन आसा. ह्या वेळार हांव तुमचे सर्वांचे मागणे म्हजे खातीर मागता आनी म्हज्या सर्व कामांनी तुमचो आदार मागण्या मुखांतर तुमी लाभयचे म्हूण मागता. आज म्हजे शाश्वत आंगवणेचो दीस. आज म्हाका व्हडतो संतोश भोगता, कित्याक जी सगळी जिणी देवाक हांव समर्पण दिता. शाश्वत आंगवणी म्हळ्यार म्हजी सगळी जिणी देवाक समर्पण दिवचें आनी देवान म्हज्या जिणेंत केल्या सर उपकाराक हांवें अर्घ दिवचें. आज कार्मेल गुड्या हांगासर आमच्या बाळक जेजूच्या पुनशेतान आमी 6 जण कार्मेलीत भाव आमचे शाश्वत आंगवण्यो करूंक आयती जाल्या. शाश्वत आंगवण्यो म्हळ्यार सोंप्या अर्थान सांगचें तर आमकांच आमी देवाक समर्पूचें, आमकांच देवाक पुरत्या रितीन आनी मोगान ताची मोग साकून ताकाच आमकां समर्पूचें. आमच्या कार्मेल वर्दीन कार्मेल मायेच्या मंताकाल आमी आसरो घेवन मोरी जेजू आनी जुजेची देख घेवन सर कार्मेलीत सांता भक्तांच्या मजतीन आमची जिणी ह्या वर्दींत देवाक समर्पूचें जावन आसा. ह्या वर्त्या आपोवण्याक आमकां देवान आपयलां आसता. आमी देवाक अर्गां दिता आनी आमचें जिवीत ह्या कार्मेलीत वर्तांत देवाक समर्पून ताका मानवांचें तसलें जावन दी म्हूण आमची आशा. तुमचे सर्वांचें बेसांव आनी आमकां मागणें गरजेचें. देव बरें करूं.